बेडून मोन्नी दोड करून यादनीक सेवक भितर सरता योगार दिवया गायन करून मिसा बेडीर आजीर जाया ल्हानवड पातकाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. भयणी भावनो, देव आमकां एकल्याक भाग्यवन जावंक आपयता आनी आज सान भाग्यवन मातेवाचे शुभ वर्तमानांतली आमी देवाचें उतर आयकतले. साद्या काळांतलो 10वो आयतार आनी हे 10व्या आयताराक थावन द गॉस्पेल ऑफ मॅथ्यू आमकां आयकूंक मेळटलो. देव दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांत वावुरता आनी आमकां सगळे तरेचे वायटाचे जैत व्हरून भाग्यवन जावपाची आस्त आमच्या काळजांत दवरूंक दिसान दीस तोजवीत करूंक भाग्यवन जावंक आमकां आमंत्रण करता. हे मिसा बेटींत आज वांटो घेता आसतना आमी भाग्यवन जावंक आनी भाग्यवनपणाचे पावंडे चोडूंक आमकां कृपा एमेसांतल्यान मागून घेवया. मागुया तशेंच आपापलो वाडदीस समारंभ पासत लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटले पासत मरून गेल्ले आमचे भाव भयणां पासत सर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक आनी भेट आमची देवाक मानता तसली जावंक आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून सगळे आमचे पातकाचे कोणती बरीत काळजान देवान एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. काळजांतान दूख दोतेल्यांक बोगसणी दिवंक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं आमकां जिवीत आनी सगळी बोत्तेन जिवीत दिवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. आनी सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, बरें तें सगळें तुजेच तावन उपजता. तुजे मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिलियाद प्रांतांतल्या तिशबे गांवाच्या तिशबेकार एलिशान आबाहाक म्हणलें, हांव सेवा करतां त्या इस्रायलाच्या जिव्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर दोव ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. आनी सर्वेस्पराचें उतर ताच्या कानार सादलें, हांगासरलो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दान नदयेच्या उदेंती वाटेन आसा त्या केरीत वाडांत लिपून राव. त्या वाडाचें उदक पिये आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्यांक हांवें हुकूम घाला. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें.
जॉर्दान नदयेचे उदेंती वाटेन आसा त्या केरीत वाडांत तो रावलो. कावळे ताका सकाळच्या आदेसा उंडो आनी सांजे मांस हाडटाले आनी वाड्याच्या उदकान तो आपली तान भागयतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान रुचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. म्हणुया, सर्वेस्परान रुचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबान लायता, थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रुचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. जबाब. सर्वेस्परान रुचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आदलूंक निसरूंक दिवचो ना, तुजो राखणो तो कदींच न्हिदचो ना. ना, इस्रायलाच्या राखण्यांक न्हीद ना जेम ना. जबाब. सर्वेस्परान रुचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुजेर आपली सावडी घालता. सर्वेस्पर तुज्या उसव्याक उबो आसा, दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चांदणें पडचें ना. जबाब. सर्वेस्परान रुचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिविताचो राखणो तो. खंय वच आनी परतून ये, आतां आनी सदांकाळ तो तुका राखता. जबाब. सर्वेस्परान रुचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. खुशाल आनी संतोषभरीत जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया. लोकांचे उरपंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोयशे आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. कशे मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक थानयतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करनात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळे जिनसांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिलेलो आसा.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. लीलावती 70 वर्सांची एक जाणटी वस्तुरी बँड्रा स्टेशनाचेर मुंबय वचपाचे, मुंबयच्यान दिल्ली वचपाचे गाडयेची वाट पळयता. तिचो पूत बरो ना म्हूण ती दिल्लीच्यान मुंबय आयिल्ली आनी तिच्या पुतान तिका मारून घरांतली भायर घाली. ती बँड्रा स्टेशनार आसा. आमच्या भारतांत लॉकडावन जाला तातूंतल्यान ती थंय सांपडली. बाबडीक घरदार ना, जेवण खाण ना. दिल्ली वचपाचे गाडयेची ती वाट पळयता. बारकादात एक ओस्तोरी रिपोर्टर लीलावतीशी वेता. जायतो काळ गाडयेची वाट पळयता म्हूण ती ताचे कडेन गजाल मात करूंक तिचेशी बसता. रोडण्यान आपल्या दोळ्यांनी दुकां भरून ती आपल्या जिविताची कोता बारकादात रिपोर्टराक सांगता. 5 भुरगीं तिका, ते एक पूत आनी 2 धुवो. पूण कोणूच ह्या आवयक आसरो दिना. सगल्यांनी तिका सोडल्या. ती आपल्या जिविताची कोता सांगून दोळे दुकानी भरून रडत आसता. ही रिपोर्टर तिका बुजोवन दिता. तिचे बुजोवणे परस आपल्याक देव बुजोवन दितलो अशें ती उद्गारता. हांव देवाचेर पातयेता. तिचे लागीं जेवण खाण खायना. बारकादात तिका ती थोड्यो आपल्या लागीं आशिल्ल्यो ग्लुकोज बिस्किटी आनी इल्लेशें जेवण रायस दाखयता. आनी हेंच म्हजे लागीं आसा अशें ती सांगता. भयणी भावांनो, रुदन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजोवन दितलो. आयचे बागयांतलें एक बागी. जेजू आयज आमकां बागी जावंक आपयता आनी वाट दाखयता. आदले कोरांत जुदेव लोक मोइजेसा लागीं विचारता आनी म्हणटात, पळय म्हणटा देव आमकां कास लायता. देवाक कितें बरें लागता आनी कितें मानवना तें आमकां सांग म्हूण सांग ताका. आनी सिनाय दोंगरार देवाच्या तोंबूंत आसतना देव मोइजेसा लागीं 10 उपदेश दिता. हे 10 उपदेश घेवन मोइजेस दोंगरावेलो खाला देंवता. हे 10 उपदेश जावन आसले जुदेव लोकांक एक उपाय देवाक मानता तें करूं, भाग्योन जावं एके भाशेन. पूण हे 10 उपदेश कितें कोण नाका ताचेर बरयलेले आसले. जिवेशी मारूं नाका, प्रोद्वार करूं नाका, फोट उलोय नाका, देवाचें नांव बेमानान घेवं नाका. नेगेटीव आसले. जेजू एका दोंगरार चडटा, लोक ताच्या फाटल्यान येता आनी जेजू ह्या लोकांक दोंगरावेलो सेर्मांव, सर्मन ऑन द माउंट, नव्यो आज्ञा कशी दिता. ही 8 भाग्योंत जावचे उपाय आमचे दोळे मुखार घालता. बाबा भयणीनो, ही भाग्यां आमच्या दिसा दिसपटे जिवितांत आमी जियेल्यार आमी दुबाविणे भाग्यवंत. एक भागी आमच्या जिविताक लागता तसलें. कशे मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें हें पयलें भागी. कशे मनान गरीब, जायते आसुनूय गरीब, देवाचे कुशेचेर पातयतलीं मनशां, देवाक जायते भाशेन जियेतलीं मनशां भागी.
जेजू आमकां एक एकल्याक दाखयता काळजान नितोळ ती सुभागी ती देवाक पळयता. काय बरें ही भाग्यां आमकां वाट भाग्यून जावपाची आनी पॉजिटिवली आमी कितें करूं येता तें जेजू आमकां सांगता. दयाळ जा आनी देव तुजी दया करतलो. आमी एक एकल्याक भोव करून ह्या पिळेंत ह्या अकस्मात मारेकात दुयेंसान जायतें दयाळपण आमी दाखयला. भोव करून गरजेक सांपडलेलें सगळें आमी उदार जाल्या. देव आमकां दयाळ जावंक आपयता. आमच्या मना काळजांतलो राग दुस्मानकाय सगळें वायट काडून आमी एक देवाची परजा सगळीं आमी भाव भयणां एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेका सोबीत दयाळ जावंक आमकां बापाचो उलो. तर आज हे मिसा बिटीन वांटो घेत आसतना ही भाग्यां जावन आसात आमकां एक उपाय भाग्यून जावं आनी भाग्यून जावपाचो आमकां उलो बापाचो सदांच आसा. आयज कोतकोत्यान हे मिसांत मागुया आनी भाग्यां आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत पाडूंक वावरुया. भेटवण्याच्या वेळार गावुया निष्कोडो निर्मलुंडो C 27 पान 30 आणि 9 C 27 पेज 39. निष्कोडो निर्मलुंडो वेदीचेर आमी घालता सासणाच्या पवित्र बाबा तुगालो सोबोविता पोदोरी आसल्या बासो सोल क्रिस्ती लोकांखातीर भयणी भावनो ही आमची बेजसोद पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका वोपतांव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी आमची तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमी दिसान दीस भाग्यवंतपणाचे पावंड्यार पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवीदार आनी सासणाचे देवा सोर्बू काळे आनी सोर्बताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. हेच खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाखणटा थारोवन मेळलेली तुजी परजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता. तुज्या सांता भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान
उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात हे म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूढ पुरगुटुया Gesù Gesù melo, melo, Gesù Gesù जिवंतला, जिवंतला, Gesù Gesù नव्यान. नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखास समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रिथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बापां बरींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची तरेतरेच्या यंत्रां मुखार रावन मिसाची भेट भेटयतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत झुजे भाग्योंत धरून दिता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमेन सवस्काय करणार ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो एक एक भाग्यां ताचेर आमी खूब खूब नियाळ करूं येता कित्याक जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेली ही भाग्यां आमकां आनी आपल्या शिसांक भाग्योन जावंक आपयता आज हे मिसा भेटींतल्यान ह्या भाग्यांचेर आखो दीसभर आमी नियाळटना आमकां एक एकल्याक भाग्यवंतपणाच्या पावंड्यार घाल आनी आमचें जिवीत सुरक्षीत कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुर पातकांनी सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय कित्याक राज व्हरती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक मेळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटिली आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटिली आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटिली आमकां शांती दी वस्त जेजू आमकां बागी जावंक आपयता आनी बागी जावंक आमकां वाट दाखयता आमच्या दिसपट्टे जिवितांत बागीवन जावंक तूं आमकां आपल्या जेवणांत पोसता तेच्या जेवणांत वांटो घेवन बागीवन जातलीं आमी सगलीं सुबागी सुम्या तुवें म्हजे भितरींचे म्हाका पावना तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक गुमनेवाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच सासले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोट सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका भावार्थाचे दोडे D5 पान 40 आनी 9 D5 पेज 49 भावार्थाचे दोडे आमकां तुदी जेजू तुका पडून बघू आमकां जागोय जेजू दिसता मोगुडो दिसता तांबडो सोरो शेवतां जेजूची ताचे जिवेर भावार्थाचे दोडे आमकां तुदी जेजू तुका पडून बघू आमकां जागोय जेजू कोरोना व्हायरस हे पिढे सुमयार देवाचे काकलुतीचे मागणे सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो हो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय आमचे विनंतींक तुमचो उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसा
तुजे उतराची पोतवी पाठोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पिकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पिकोय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्या जेसू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार ठेवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं, जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. मोगार बापा, तुवें आज आमकां वांटलाय तें जेवण खाण आमचे पिळांक ओखद. ताचे वरवीं सगळे पातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड व्हड उपकार. उपकार. भाग्यनाथनीच्या नोवेनाचें मागणें. नोमान तुका भाग्यनाथून तूं फूल निर्मळायेचें आनी उनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरीच जाता इतले देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन तुका भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा भरवंशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनवती कोर म्हूण हे किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. भाग्यनाथनीच्या मजतीन आमचे उपकार देवा मुखार दवरुया. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलो इतले पावटी तुज्या हातार तो खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली गरज ती म्हाका हे देण्याची, जे तुजे वरवीं हांव मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी. आमेन. शेवटाचे गायन आमी गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 202 E10 पेज 82.